सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकी सांतान लुकस आनी आना ग्रेगोरिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. दुसऱ्या इंतेसांव आमी भेटयता सोजा फॅमिलीच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. मार्ता मिस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता, तशेंच कॅविन फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. कायतान नाजार पेरेरा म्हजो डॅडी आयज आपलो 90वो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी सगळीं ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आमचे फिरगोजकारां पासत आनी आमचे फिरगोजे पासत आमी 400 वर्सांची समरमणी करपाक तयारी करता आसतना ह्या आमचे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी ह्या सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पुदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सुदान सांग वर मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा किरीत भाशेन आमच्या कुंकोडे ब्लेसेड आक्वाविवा ह्या आमच्या मरून गेल्ल्या भाग्यवंत मार्तिरांचो उगडास करता. आपल्या भावार्था खातीर कुंकोडे ते गेले आनी किरीत भाशेन जेसूक परगटूंक ते थंयसर भावुरले तेन्ना जेसू खातीर तांणी रोख साक्षी जावंक पडलें. तर हेच आमच्या भावांचो किरीत भाशेन उगडास आमी करून पवित्र सभा आज किरीत भाशेन देवाक दिन वासून तांकां बेगीनूच आल्ताराचो मान मेळूं म्हणून मागुया. सर्वेस्परा आमच्या सुर्गीच्या बापा किरीत भाशेन अनोदवोद जाल्ल्या आमच्या बाबा ब्लेसेड आक्वाविवा हांच्या मागण्या वरवीं आमकां तुज्या भुरग्यांक आदाराची जावंक
तांची महिमा समरुमूंक तुका दिनवासून भोगतीन त्या मिसान वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. एक दीस तांचे वरवीं तुजे मोहिमेंत आमी वांटो घेवंक स्वर्गार आमा सोमेस्तांक एकठांय आमकां कोर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणां. आमीन. जेरेमियास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें तें हें: वच आनी सर्वेस्पराच्या दारवंट्याशी उबो राव. हो संदेश परगट कोर आनी सांग: ह्या दारवंट्यांतल्यान सर्वेस्पराक बोजूंक येतली जुदेवांचो लोक सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. दोलबारांचो सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव अशें सांगता: तुमची चाल आनी तुमचीं कर्तुत्वां नीट करात, आनी हांव तुमचें मोदें ह्या जाग्यार रावतलों. सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर असल्या फोटकिऱ्या उतरांचेर बावार्थ दवरूं नाकात. तुमची चाल आनी तुमचीं कर्तुत्वां बदलशात जाल्यार, तुमी एकामेकांताय नीत करशात जाल्यार, पोरक्यांक, अनाथांक आनी विधवांक पिडापीड दिनांत जाशात जाल्यार, ह्या जाग्यार निरपराध्यांचें रगत वारोयना जाशात जाल्यार, आनी तुमच्या निसणटणांक तुमी कुड्ड्या देवांक बोजिना जाशात जाल्यार, हांव तुमचें मोदें ह्या जाग्यार मागां हांवें तुमच्या पुर्वजांक सदां काल रावपाक दिल्ल्या देसांत रावतलों. तुमकां कित्याकूच उपकारना तसल्या फोटकिऱ्या उतरांचेर तुमी पातयेतात. एके वाटेन तुमी चोरतात, जिवेशी मारतात, प्रद्वार करतात, लोटीक गोवाय दितात, बाळाक दूप उलपावन पोरक्या देवांची सेवा करतल्यात, आनी दुसरे वाटेन म्हजें नांव आसलेल्या मंदिरांत येवन म्हणटल्यात: आतां आमी मेकलीं जाल्यां. हीं सगलीं खोटेपणां करूंक मात मेकलीं मूं? म्हजें नांव आसलेल्या ह्या मंदिरान तुमी चोरांची दोल करूंक सोदल्या? हांव आजून कुड्डो जावंक ना, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाप जातलो. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. सगलीं बरोबर म्हणुया. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिंगूंक म्हजो आत्मो आवडेता अंत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें म्हजें आंग जिव्या देवाक आनंदान उलासता. आमचो जाबाप. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुजे वेदीचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गोरिबांक पोरयान मेळटा बिराड, आनी पाकोळ्या पिलांक काडूंक आयतो आसा घोंटेर. आमचो जाबाप. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरान रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जीं कोण तुज्या आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजान बाळगूनच आसात, तीं खरेंच बागी. आमचो जाबाप. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. आनीक खंयसरूच 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें बाग. पापयांच्या
तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूंकूच हांव कितलो ओदीक बागी. आमचो जबाब, दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक कालती रावात. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आनीक एक वोपा लोकांची उरपोजीक घाली. आपल्या शेतान बोरें बी वोपलोल्या एका मनशा परी सुर्गींचें राज. सोगलीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मोदें नेर वोपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतूच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी तातूंत नेर खंयचो आयलो ताचे सोशी येवन अशें म्हणलें, दोनिया तुज्या शेतान तुवें बरें बी वोपलेलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो. ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटिनात गुडयेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिशात. लूण येसोर दोनूय बरोबर वाडोवन दी. आनी लुंतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेणकुलां बांदात म्हूण, मागीर गोंव म्हज्या कोड्यान बुरात म्हूण हांव लुंवतल्यांक सांगतलों. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बकरणी तुका क्रिस्त. मगार बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी कांय बरीं उतरां आमकां. म्हजें नांव आसलोलें मंदीर तुमी चोरांची दोल करून सोडल्या. अशेंच कितें आयची आमी हे मारतीर जे मरून गेल्यात तांचो आमी उगडास करता. देवाचें मंदीर सांबाळूंक आनी तें राखूंक आनी अदीक थंयसर बावाट परगटूंक बाबा भयणीनो फुडाकार घेवंक ब्लेसेड रुदॉल्फ आक्वाविवान ताचे सांगाती थंयसर गेले. कितें तांकां भोगलें हेच बावार्था खातीर रोग साक्षी कशें ते मेले. आनी कांय बरीं उतरां, सर्वेस्पराचें मंदीर असल्या फुटकिल्या उतरांचेर बावार्थ दवरूं नाकात. जायते फावटी घडयेक आमी फुटकिरी कशीं जियेता. देवाच्या मंदिरांत आमी येता खरें, पूण तेच देवाच्या मंदिरांत आडगां करून आमकां जाय ते भाशेन जिवीत आमी सारता. नायची बाबा भयणी उतरां कांय बरीं जेरेमियास तुमची चाल आनी तुमची कर्तुबां बदलशात जाल्यार, तुमी एकामेकांताय नीत करशात जाल्यार आनी पोरक्यांक, अनाथांक, विधवांक पिडापीड दिनात जाशात जाल्यार, ह्या जाग्यार निरपराधेचेर रोगत वारयना जाशात जाल्यार, तुमच्या निसणटणाक तुमी कुड्ड्या देवांक भोजिना जाशात जाल्यार, हांव तुमचे मोदें ह्या जाग्यार मागा हांव तुमच्या पुर्वजांक सदां काळ रावपाक दिल्ल्या देसान रावतलो. म्हणजे देव भासायता, आपले भासावणेक देव थीर रावता. तुमी हांगासर थंयसर पिडापीड दिवन भोश्टायतात आनी नाका आसलेली सुवातेर वचून भोसतात तेन्ना खरेंच तुमी म्हाका पिडापीड दितात अशें देव म्हणटा. इतलेंच न्हय, तुमी तर भास दीत की आमी सर्वेस्परात तुवें दिल्ल्या मार्गात चलतलीं आनी नीट मार्गात चलून आमचें जिवीत मांडून हाडटलीं जाल्यार हांव तुमचें सगळें सदां काळ रावतलों. सदां काळ हो बावार्थ तुमचो अदीक आनी अदीक बाबा भयणीनो हांव
सुफोड करूंक वावुरतलो. आनी अशेंच कितें जेजू आज शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता, लुणी वेळार दोनूय नेर आनी गंव हे हांव जे कोण लुवणी करतात तांकां हांव सांगतलो, आनी सगळे जे नेर आसात ते पेडकुलां कशीं बांदून तांकां उजो लावंक हांव सांगतलो, आनी गंव आसात ते म्हज्या कोड्ड्यांत बरात म्हूण हांव म्हज्या वावराड्यांक सांगतलो, लुंवतल्यांक सांगतलो. म्हणजे कितें, देव आपलें उतर आमच्या काळजांत ओंपता तेन्ना तें सांबाळूंक आमकां तो आदार दिता. दर दिसाक देव वावुरता, पूण हें उतर आमी आमच्या जिवितांत पाळटाव आनी सांबाळटाव जावं गरजेचें. आमी घडये नेर जायतो आमच्या जिवितांत वाडोवंक दिता, जायते पोजोडपण, जायती वायट उतरां, जायत्यो वायट करण्यो, जायते वायट वस्तू आमी देखताव. आनी कितें करता काय, आमीच बोश्टवता, आमकांच बाबा बिडनो देवा सोशिल्ले आमी खाला उडयता. तर आज देव म्हणटा, वावराडी येवन आपल्याक विचारतात, म्हणजे सर्गीचे देवदूत आपल्याक विचारीत आसात, किरीत भाशेन तुजे पोरजेक तुवें सगळें दिलां, सगल्यो सवलत्यो दिल्या, तुजें उतर दिलां, तुज्या एकल्याच पुताक तुवें पाठयलां, पोरजा कित्याक अनउपकारी, पोरजा कित्याक इतली आपल्या जिवितांत सारकी स्वार्थी. तर आज किरीत भाशेन आमकां करपा मागुया, देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावरूंक, दर दिसाक देवाची आज्ञा आमच्या जिवितांत पाडूंक, ताजी खुशी करून आमी आनी दुसरीं एका दिसाक सर्गीच्या येजान पुर्ती जावंक कोतकोतीत कृपा ह्या मार्तिरा वरवीं आमकांय मागून घेवया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24. मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयमीक आमच्या नक्के पवित्र सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोनी देणी पवित्र कर. अनुद्भवन जाल्ल्या तुज्या भक्तांचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान तांणी किरीत भाशेन आपले कुडीच्या सगळ्या वडवड्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर कार्यान सुद्दां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनोनबोंत
रुदॉल्फ आक्वाविदवा तुझ्या रोग साक्ष आणि ताच्या सांगाती आणि तुझ्या रोग साक्षी जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय. अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सुपूर नायेन पोचोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानीक संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. ओ स्वर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट पोर गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे प्रितुमेचेर विस्तारूचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें हेंपोर चडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन ससे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवले त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंदोत आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुर्मतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजूच चलयता आयज सासनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमचे ककूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगल्या आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना. म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा महिमेवंत रुदोल्फ आक्वा विद्वान ताच्या सांगाती रोगसाक्षिण्यांक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्दान जैतिवंत तुवें केलें. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी जैतिवंत कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमीन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सगलीं बरोबर सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशाक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय. वागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुसाचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसार मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक पुरगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मोनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारा आमकां कोर. आमीन. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6. Eva